तुझ्या राजा करून पावय तारोणां तूं घडोवप दोनिया जिवितांतूं जोरू दोनिया आमकां भुरग्या तूं वाडटा दाखोय तुझ्या राजा वरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून वालिशा जॉर्ज हाच्या जल्माच्या दिसाक. तशेंच आयच्या दिसाक आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. आयज पास्क्वाल फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. फादर पिटर हाचो बापूय. ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताका भलायकी दिवंक मागुया. जेरिना गामा आमचे फिरगोजेंतले आयज लग्न जाता ताचे पासत मागुया. नवीन रॉड्रिगीस आनी ब्लॉसी वाज आयज आमचे फिरगोजेन लग्न जातात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळींची कोण बरी नात जांच्या घोराब्यांनी परिस्थिती बरी ना तांचे पासत मागुया. सगळ्यांनी जाणी आमचे लागीं मागलां आपणा पासत माग म्हूण तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. आनीक सगळ्यांक आमकां बरेपणां फावो कर म्हण इल्लोसो वेळ उगीच रावन जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. नव्यान जल्मूंक जाय. भाव भयणीनो, सगळीं आमी जल्मल्या एक दीस आनी नव्यान आमी परतून परतून जल्मूंक म्हणजे पातकाक आमी मरूंक आनी देव कृपेक आमी जल्मूंक आमकां जेजू नव्यान उलो मारता. जायते पावटी आमकां मेळ्ळले सयेक आमी विबाळल्यात. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून ताणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांचाक वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदारा देवा, आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचे जायशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. भावात्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सोजमो नासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय ती बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे पोरमोणे हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका
धर्मदुतांनी बार्नाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो आनी तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोतून म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पोदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरंबाक तावन तुजें शिनवासोन गोठ उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच हालोना बदलोना. सर्वेस्पोर सोरो सोर संवसार सोरो सोर सर्वेस्पोर तुज्या गोरान फांगतोली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मुनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतोल्या सोमेस्तांक सासनाचें जिवीत मेळचे खातीर मुनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय. पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या तावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगतां. आमी जाणव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता. पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासनाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
नव्यान जल्मूंक जाय. भाव भयणीनो, ही उतरां जेजून जरी तर म्हणल्यान जाल्यार जल्मल्लो मनीस मेला ही आमी पयलीं धरूंक पडले, आनी मेला देखून नव्यान जल्मूंक जाय. आयज जरी तर आमी आमचेरूच नदर मारली, ह्या संवसाराचेर नदर मारली, जो संवसार देवान रचलेलो, जिवीत दिल्लें, आयज जिवीत आसा काय मेला. जेजून आयज वाऱ्या विशीं खबर केल्या निकोदेमाक नव्यान जल्मूंक जाय हाची खबर सांगता आसतना वाऱ्याची खबर आयज आमी करुया. आयज आमचो वारो जो आसा, हो वारो जो आमी स्वास घेता, प्राणवायू घेता, ऑक्सिजन घेता, ताचे विशीं कितें जाल्लें आसा. ह्या दिसांनी टीव्ही पळयत जाल्यार, न्यूज पळयत जाल्यार ऑक्सिजन लेवल कमी जावन जायते जाण मरपाक लागल्यात. ऑक्सिजन सिलिंडर्स हॉस्पिटलांनी आतां पावपाची गरज आसा अशें म्हणटात. कित्याक कोरोना व्हायरसाच्यो केसी वाडटात आनी ऑक्सिजन लेवल लोकांचो देंवता देखून तांकां ऑक्सिजन सप्लाय दिवपाक जाय. आनी आमचो सरकार ह्यो वस्तू करता, दिवपाक लोकांक कशे भाशेन हो ऑक्सिजन हाडून पावोवपाक जाय. जे मॅन्युफॅक्चरर्स आसात, फॅक्टरीज आसात ऑक्सिजन करपाच्यो, ते सिलिंडर भरपाच्यो, ते सुबेज काम करतात ह्या दिसांनी, कित्याक चड ऑक्सिजन जाय पडटलो. दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार जे देवान आमकां जिवीत दिवपाक ऑक्सिजन दिवपी, प्राणवायू दिवपी जीं झाडां आसात, देवान केल्ली आसा, फॅक्टरी तयार आसा, ती मनीस कातरीत आसा आनी सरकार ताचेर सही मारीत आसा, एप्रुवल दीत आसा. भितरल्यान तावन फाटल्यान तावन लिपचोरयां वो सारकी म्हायती दिनासतना असल्यो फॅक्टरी ज्यो प्राणवायू आमकां दिता, म्हणजे आमचीं झाडां कातरीत आसात, प्राणवायू उणो जाला. जेन्ना वारें पिड्ड्यार जाल्लें आसा, एअर पोल्युशन आमच्यान म्हणूंक जाता. हें हो एनवायरमेंटाचेर लॅक्चर न्हय, हो कॅमिस्ट्रीचेर लॅक्चर न्हय, पूण आमचो प्राणवायू आनी हेर दुसरें वारें जें आसा, एअर पोल्युशन आमी म्हणटा, आयज वाडत आसा. कित्याक सोंपेपणां जावचे पासत आमच्यो फॅक्टरी आयिल्ल्यो आसात आनी वेगवेगळ्यो फॅक्टरी ज्यो आसात कायदे दिल्ले आसात. एअर पोल्युशन एक्ट आसा, तशेंच फॅक्टरीज एक्ट आसा, जायते भाशेचे एक्ट आसात. तांचे प्रमाणे हें वारें पिड्ड्यार कन्ना जावपाक आमी काळजी घेवपाक जाय. मॅन्युफॅक्चरर्स आसात तांणी काळजी घेवपाक जाय, सरकारान काळजी घेवपाक जाय. पूण आमच्यो गरजो इतल्यो वाडत आसात की तांचेर भर घालपाक वा ताचेर एक फिर्याद पासून मांडली जाल्यार, एक कंप्लेन पासून घातलें जाल्यार आयज ताचेर कांयच कारवाही जायना. पयशांनी सगळें मिटोवन उडयतात. आनी असल्या वातावरणांत जें कितें आमकां जिवीत दिवपाचें आसा, नवें जिवीत दिवपाचें आसा, प्राणवायू ऑक्सिजन दिवपाचें आसा, ताचें निसंटन जाता. आनीक थोडोसो प्राणवायू जो आमचो बरे भाशेन आसा तोय आनिकूय प्रदुशीत करूंक, आनीक पोल्यूट करूंक ह्यो वस्तू चालूच आसा. जाल्यार नवें जिवीत खंय मेळटलें. आयज जे भाशेन निकोदेमूस रातचो जेजू लागीं आयिल्लो उलोवपाक, कित्याक ताणें म्हणलेलें, तूं अभिशिक्त म्हूण आमकां कळून आयला, कित्याक तूं करता त्यो वस्तू, तूं उलयता तीं उतरां आनी कोणाच्यान उलोवपाक जावची ना, तूं देवाचो अभिशिक्त जावपाकूच जाय. आनी जेजून तेन्ना ताका सांगलें, नव्यान जल्मूंक जाय. कित्याक जें कितें आमी आमच्या मनान घेवन आसा, जावं त्यो आदल्योच वस्तू, वो मेसियस जो आसा तो हांगाच तावन येवपाक जाय, हांगाच तावन येवपाक जाय, वो जें कितें पवित्र पुस्तकांत तुमी वाचलां ताचे विशीं जो गैर समज आसा, वो सारकी म्हायती तुमकां ना, हें घेवन एके भाशेन मरणाक वेंग मारलेली आसा, तातूंतले भायर सरून नव्यान जल्मूंक जाय. आनी हो नवो जल्म म्हणल्यार उदकाचो आनी आत्म्याचो, हें जेजून सांगलेलें. तर भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमकां जिवीत जाय जाल्यार नव्यो पद्दती घेवपाची गरज आसा. जें कितें चुकीचें आसा आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा, सगल्यांक खबर आसा ही चूक म्हूण, हें सारकें न्हय म्हूण, तरी आसतना आमकां सोंपेपणां मेळच्याक, आमचें जिवीत आनीक मातशें हळू जावचें, जें कितें वायटाक पडटा तेंच आमी करता. म्हणटच ही पिशापणां जालीं, हें मरण जालें.
जाल्यार नव्यान जल्मूंक जाय म्हणल्यार हें मन बदलप, आमचो एटिट्यूडनल चेंज म्हणटा तो जायना जाल्यार आमी सगळीं मरणाचे वाटेन वचत आसा. फकत ह्या संवसाराच्यो वस्तू आसात तातूंत आमी इतलीं घुल्ल जाल्लीं आसा की स्वर्गीच्यो वस्तू आसात तांचेर आमची नदर ना. जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान उगडास केला. पयलीं क्रिस्तांवां तांची नदर ह्या संवसारी वस्तूंचेर न्हय पूण सर्गीच्या वस्तूंचेर जाली. आनी देखूनच आपणाचें कितें हें म्हजें म्हणून कोण घेयनासलो. म्हजें कितें आसा तें दुसऱ्यांक बऱ्याक पडटा जाल्यार तांणी आपली जमण्यो पासून विकल्यो आनी दुडू जे आसले ते हाडले आनी शिसा मुखार दवरले, सगळ्यां पासत ते वापर म्हण. आयज आमी कडेन हें करपाची गरज ना. जण एकल्यान आमी आमची जमीन विकून ते पयशे हाडून इगर्जेन दवरपाची गरज ना, वा आमची जमीन विकून आमी सगळ्यांक वांटपाची गरज ना. उरफाटेंच आयज आमच्या गोंयांत जाल्यार आमी आमच्यो जमण्यो सांबाळपाक जाय, विकपाचें बंद करपाक जाय. भोव करून भायले मनीस आसात, बिल्डर्स जे आसात, रियल एस्टेट जे आसात, तांकां आमच्यो जमणी विकून आमचो गांव आमची जमीन आनिकूय पिड्ड्यार करपाचें बंद करपाक जाय. तातूंतल्यान नवें जिवीत आमकां मेळपाक शकता. तर आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक हें नवें जिवीत मागुया. हांव नव्यान जल्मूंक जाय हें जण एकल्यान म्हणचें. आनी जरी तर तूं नव्यान जल्मूंक जाय जाल्यार कशे भाशेन कितें चूक करता तूं, खंयच्यान तूं हो वारो आनी जमीन आनी हेर आमचें उदक हें सगळें जें आसा तें प्रदुशीत करताय. ल्हान ल्हान वस्तूंनी, ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी निसणटना वाटेन करता त्यो बंद करुया. आनी नवें जिवीत मेळपाक हे पवित्र मिसाचे बेटेन जेजू आतां नव्यान ह्या आल्ताराचेर आजीर जाता. उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आपल्या मासा रोगतान आमकां वांटो दिता. तातूंत वांटो घेवन आमी जण एकलो नव्या जिविताक वेंग मारूंक तयार जावया. सर्वेस्परा श्रेष्ठ रोसनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां सासणीक जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा श्रेष्ठ रोसनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली.
सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुरगींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणान मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dall'paranzo sovraesporto, सर्गीं संवसार बोल्ल्याच्या वैभवान उन सर्गीं तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी ताका सोय उन सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, जेसू जिवून जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवून जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान नव्यान जल्मूंक जाय. जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार उदकान आनी आत्म्यान आमी जल्मूंक जाय. त्याच बरोबर जें कितें आमी हो संवसार सांबाळूंक जीं पावलां मारूंक जाय तीं आमी मारूंक तयार आसूंक जाय. हीच कृपा आमकां मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याक तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तान कोश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण समरंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं
ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jésus somi, Jésus somi. Pax moi me, purgut curat. Pax moi me, purgut curat. Jésus somi, Jésus somi. Devace soi cor stace, turide